नमस्कार, पळोवया प्रायम खबरो। माहिती आयुक्त निवृत्त न्यायाधीशच आसूंक जाय असो ना, सुप्रीम कोर्टान आदलो आदेश घेतलो फाटी। गोय सरकाराचो लीना मेहेंदळेक नेमपाचो मार्ग मेकळो। गोयचे कसिनोची हरीत लवादान घेतली दखल आणि कसिनो नाकात कोयरा विल्याची व्यवस्था तपासपाचो प्रदूषण नियंत्रण मंडळाक आदेश, सरकाराक नोटीसी। काळापूर सांताक्रूज प्रॉपर्टीच्या वादांतल्यान केल्ले खुनाचे केशीत आनीक एकल्याक अटक। तिसऱ्याचो फुज्यो, हल्लो करपी मेवणो नॉर्मन आणि जखमी भावोजी अजूनय मेडिकलांतच। पगाराचो प्रश्न घेऊन धरण्याक बशिल्ले शिक्षक सध्या सरले फाटी। मुख्यमंत्र्याचे लक्ष घालपाचे उतर, मात स्कुलांचो वेळ आसा तितलोच, मुख्यमंत्र्यान केले स्पष्ट। ऐन म्हारगायेत चवथ, मूर्ती धरून सगळे म्हारग, गणपतीचे मोल वाढले 20%। मूर्तिकार म्हणतात अजून सबसिडी ना। खबरो विस्तारान। माहिती आयुक्त हो निवृत्त न्यायाधीशच आसपाक जाय असो ना, बिगर न्यायिक अधिकारी आसूं येता अशें सुप्रीम कोर्टान स्पष्ट केलां। माहिती आयुक्तांच्या नेमणुकाचेर सुप्रीम कोर्टान हे पयलीं दिल्लो आदेश कायद्याचे नजरेन चूक म्हूण सांगून खंडपीठान फाटी घेतलो। हांवें ऑर्डर पळोवन ना, बट इफ दे हॅव विड्रॉन द ऑर्डर आय वेलकम इट, बिकॉज ज्या जाग्यार कायदो स्पश्टपणे आसा थंय आनीक चड तातूंत भितर रीड करपाची आवश्यकता म्हाका दिसना। प्रत्येक जाग्यार जर तूं जजीस गेले जाल्यार मागीर ते सगळे जो पळय कॉन्सेप्ट आसा RTIचो, जातूंत भितर क्विक जजमेंट, सेम कॉन्सेप्ट एक्झिस्ट इन कंज्युमर लॉ। इट इज बाय हॅबिट ओनली इट डेवलप्स। देर इज अ नॅचरल इन्स्टिंक्ट ऑफ गोईंग थ्रू द ऑल द लिगल प्रोसिजर्स, देर बाय डिलेइंग मेनी टायम्स और मेकिंग रायट टू इन्फॉर्मेशन टू मच विथइन द फ्रेमवर्क ऑफ लॉ। त्यामुळे जजीसपेक्षा थंय बरे रेप्युटेड मनीस आसचे हें चड इम्पॉर्टंट आसा। ते रेप्युटेड मनीस म्हणजे कितें, तांकां कितें नॅचरल जस्टीस समजना आशिल्लें, नॅचरल जस्टीस समजताले, सो नॅचरल जस्टीसचो आधार घेवन ते योग्य निर्णय दिवंक शकता। माहिती आयुक्त व निवृत्त न्यायाधीशच आसूंक जाय असो सुप्रीम कोर्टान आदेश दिल्ल्यान देशभर माहिती आयुक्तांच्या नेमणुकाचे बाबतीत कोफुसांव जाल्ले। राज्याचो माहिती आयुक्त वा मुखेल माहिती आयुक्त व हायकोर्टाचो निवृत्त मुखेल न्यायाधीश वा सुप्रीम कोर्टाचो जुईजच आसूंक जाय अशें सुप्रीम कोर्टान म्हणिल्लें। पूण राज्यांकडे इतले न्यायाधीश नाशिल्ल्यान माहिती आयुक्ताचे नेमणुकेचो राज्यां फुडें प्रस्न आशिल्लो। आतां हो प्रस्न सुटला। सुप्रीम कोर्टान आपलोच आदेश फेरनियाळ घेवन फाटीं घेतला। आतां राज्य माहिती आयुक्त नेमपाक गोंय सरकाराकय पर्याय मर्यादीत नात। सरकारान मुखेल माहिती आयुक्त म्हणून IAS अधिकारी लीना मेहेंदळेक निश्चित केल्या, मात तिचे नेमणुके विशीं कायदो खात्याचो सल्लो घेवप चल्ला। राज्य माहिती आयुक्तांची थारायल्ली 2 नांवां हे पयलींच बोवाळ घाल्ल्यान सरकारान फाटीं घेवची पडल्यात। आतां मात सुप्रीम कोर्टान सरकाराचो मार्ग मेकळो केला। ब्युरो रिपोर्ट, प्रुडंट। गोंयच्या कसिनोची राष्ट्रीय हरीत लवादान दखल घेतल्या। याचिकादार सुदीप तामणकारान दिल्या ते माहिती प्रमाण मांडवीत आनीक कसिनोक लायसनां दिवचे न्हय म्हूण लवादान सरकाराक स्पश्ट केला। तशेंच आसा ते कसिनोत गटार आनी कोयराचो विलो लावपाची शास्त्रीय व्यवस्था आसा काय ना हाचें इन्स्पेक्शन करपाची जबाबदारी प्रदूषण नियंत्रण मंडळाचेर सोपयल्या। केंद्र, गोंय सरकार, कॅप्टन ऑफ पोर्ट्स आनी कसिनोकय लवादान नोटीस काडल्या। गोंयचे न्हंयतले कसिनोंचो विशय राष्ट्रीय हरीत लवादा मेरेन पावला। गटार आनी कोयरा विल्याची व्यवस्था सारकी नाशिल्ल्यान हे कसिनो न्हंयचे उदक घाण करतात असो दावो याचिका घालपी सुदीप तामणकारान लवादा मुखार केला। राष्ट्रीय हरीत लवादाच्या पुण्यातल्या खंडपीठान ताची दखल घेतल्या। लवादान प्रदूषण नियंत्रण मंडळाकडच्यान इन्स्पेक्शन रिपोर्ट मागला। म्हणटकूच आयज आमकां सकाळी हियरिंग जाला पळय, त्या हियरिंगांतून आमकां तेंच्यांनी रिलॅक्सेशन दिला की नॅशनल ग्रीन ट्रिब्युनलान जी ऑर्डर मारल्या तितून म्हटलां की गोवा गव्हर्नमेंट जे आहा तेंच्यांनी
नवे कॅजिनोक आनी परवाने दिवपाचे ना, परमिशन दिवपाचे ना. आनी जे कॅजिनो पळय आसात त्या कॅजिनो बद्दल जे पोल्युशन जाता म्हणून आमी एलिगेशन केला तेन्ना इमिजिएटली तांकां ऑर्डर दिल्या गोवा स्टेट पोल्युशन कंट्रोल बोर्डाक की इमिजिएटली वचून तेंच्यांनी इन्स्पेक्शन करचें आनी जर पोल्युशन जाता ते इमिजिएटली स्टॉप करचें म्हणून. हे कसिनो मांडवी न्हयत गटार, कोयर आणि ऑयल सोडटात. कोयराचो विलो लावपाक कसिनोंकडे यंत्रणा ना अशें तो म्हणटा. असो याचिकेत दावो केला. जर पोल्युशन जाता जाल्यार कॅजिनो पळय आसा ते दर्या ना, बरोबर, तेंचे कडेन वेस्ट मॅनेजमेंट ना आनी सेवेज प्लांट ना, हे खंय तरी सिद्ध जाता. तेका लागून इमिजिएटली आमी रिलीफ मागलेली की बंद उडोवचें म्हणून. लवादान केंद्र सरकार, गोय सरकार, कॅप्टन ऑफ पोर्ट्स, प्रदूषण नियंत्रण मंडळ आनी कसिनोंक नोटीशी काडल्यात. केशीचेर फुडली सुनावणी 30 सप्टेंबराक जातली. तो मेरेन मंडळाक इन्स्पेक्शन रिपोर्ट दिवचो पडटलो. कसिनोंतल्यान मांडवीचे प्रदूषणाचो विशय हे पयलीं आयिल्लो, मात ताचे फुडें कांयच जालें ना. मात हे प्रकरण हरीत लवादा कडेन पाविल्ल्यान मंडळाक ताचो सोक्ष मोक्ष लावप सोडून पर्याय ना. आता आयज ऑर्डर दिल्या उपरांत इमिजिएटली ते पोल्युशन गोवा स्टेट पोल्युशन कंट्रोल बोर्डाक कळयतले इमिजिएटली आनी तेंच्यांनी चड करून फाल्यां बी तेंकां ऑर्डर पावल्या उपरांत तेंच्यांनी इमिजिएटली इन्स्पेक्शन करून ते बंद उडोवचे. जर ते आमी जे एलिगेशन केले जर सारखे आसा, प्रॉपर फूड मॅनेजमेंट, वेस्ट मॅनेजमेंट जर ना जाल्यार तेंच्यांनी इमिजिएटली ते बंद करचे म्हणून ऑर्डर दिल्या. प्रुडंटा खातीर महेश गाडी. सांताक्रूज हत्याकांडाचे केशीत पोलिसांनी नोएल मोंतेरो म्हणून आनी एकल्याक अटक केल्या. प्रॉपर्टीच्या वादांतल्यान घडिल्ल्या हत्याकांडात वाझ कुटुंबातले माय सुनेचो जीव गेला. आरोपी नॉर्मन फेर्नांडीसा सयत हल्ल्यात जखमी जाल्लो ताचो भावोजी अजूनय मेडिकलांत आसा. हो हल्लो जालो तेन्ना आरोपी बरोबर आयिल्ले 2 जाण मोटरसायकलीचेर भायर राविल्ले. तिसऱ्यान फुज्ज्यो काडल्यो. ताकाय पुलीस सोदतात. सांताक्रूज कालापुरात सोमारा राती आंगार कांटो हाडपी हो प्रसंग घडलो. वाझ फामिलींतले माय सुनेचो जीव गेलो. भावोजी मेडिकलांत आसा. सगळे प्रॉपर्टीक लागून. हे केशीची तपासाची सुत्रां नेटान घुवूंक लागल्यात. राती हल्लो केलो तेन्ना हत्याकांड करपी नॉर्मन फेर्नांडीसा बरोबर मोटरसायकलीचेर आनीक 2 जाण आशिल्ले. तातूंतल्यान नोएल मोंतेरो ह्या आनी एकल्याक पुलिसांनी धरलो, मात तिसरो अजून हाताक लागूंक ना. आरोपी नॉर्मन फेर्नांडीस सध्या मेडिकलांत आसा. ताका अटक केल्या, पूण दोतोरांचे वैजकी निरीक्षणात आशिल्ल्यान पुलीस ताची जबानी घेवंक शकनात. हो प्रसंग स्वता ज्याचेर आयलो तो भावोजी एडगर वाझाची तीच परिस्थिती. तोय पुलिसा कडेन उलोवपाचेच परिस्थितीत ना. पुलीस नॉर्मनाचेर आत्महत्येचोय आरोप लावंक शकतात. स्वताक वाचोवपा खातीर आपणे हल्लो केलो अशें भासोवपाचो नॉर्मनान यत्न केला असो पुलिसांचो दुबाव. मुख्यमंत्री पर्रीकार हे घडणुके कडेन समाजीक नजरेन पळयता. तो म्हणटा प्रॉपर्टीक सध्या उजो पेटिल्ल्यान लोक आपल्या घरच्यांक सुद्दां वळखनात. It indicates that the current एक म्हणजे it indicates that land prices are soaring very high. That means there are now people are ready to fight on land. There is one indication of it. Greed has become too much. Dispute of land, you can resolve it in the court. So no police in the world can go and stop someone murdering in a fit of anger. A issue which only indicates that society has slowly lost its cultural and ethical values. तिसऱ्या आरोपीकय धरपाचो पुलिसांचो यत्न चल्ला. ते म्हणटात 2 जाण हाताक लागले, तिसरो मेळपाक वेळ लागचो ना. ब्युरो रिपोर्ट प्रुडंट. आता घेऊया एक व्यावसायिक विसव.